येत आशिल्लें एकाएकी वचप आनी कालव्यान ठाण मारून बसप आनी आतां थंय सिमेंटाच्यो पोत्यो उडयता हें करता असलें जर चलपाक लागलें जाल्यार ही तेड निर्माण जाली आमचो महाराष्ट्र दुस्मान न्ही तांचें म्हणणें एकूच आसा की गोंयचें जे एग्रेसिव्ह आशिल्लें प्रतिक्रिया ते रिएक्शन आशिल्लें. Can I speak one thing? Yeah. This particular subject, what brought to the notice of the Goa government n number of times. We have a correspondence about that. So you cannot make a statement like that. Another thing that he rightly mentioned, that they are sensitive towards the project affected people. This should be brought on record because this stand the CM has not taken. Whereas he has flatly refused what the government has committed. तर म्हाका तुमकां अशें सांगचें आसा की जे गव्हर्नमेंट कबूल करता आणि फ्लॅटली सांगता की आम्ही आता हे पुरे करचे ना म्हणून त्यांना लोकांमध्ये एक संताप येता आणि त्यांना असे लोक करपा पुढे सरता. म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाक लागून एग्रेसिव्ह विधानाक लागून प्रकरण चिघळ्ळें राजेंद्र बाब. आता ही जी विधान असता ही विधानां खंयच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान विचार करूनच करपाक जाय तितून मातूय दुबाव ना. पूण हे जे आयज जो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तेका केवळ मुख्यमंत्र्याचे विधान जबाबदार ना, तेका काही महाराष्ट्राचे जे नेते आसा त्यांचे खतपाणी मेळाले आसा आणि तेका लागून हो जो प्रश्न भडकायतात म्हणतात. हय ते भडकायतात आणि तुमचे नेते भडकायतात. आय विल नॉट इंटरफेअर व्हेन ही इज टॉकिंग. पण आम तुका एक नम्रपणे सांगपा इच्छिता की महाराष्ट्रान केन्नाय पाणी बंद करा म्हणून कोणाकय सांगू ना. ते स्वतःहून थंय बसला, आम्ही थंय गेले, आम्ही तांकां सांगले तुम्ही आंदोलन मागे घेयात म्हणून. हाचे रेकॉर्ड आसा आणि 3 तेंपा आंदोलन म्हज्या सांगण्याचेर मागे घेतला. पण तुम्ही एक उलयता की आम्ही हाचे सहानुभूतीपूर्वक विचार करतले म्हणून तुम्ही ऑफिशियली मिटिंगात प्रोसिडिंगाचेर घेता आणि तुम्ही पब्लिकली सांगता की हे आमचेर बंधनकारक ना कारण ते प्रिवियस गव्हर्नमेंटान घेतलेलो डिसिजन आसा. अशें खंय जायना, भारतात खंय जायना. म्हाका आतां जे जालां तें चुकीचें. आता झालेले हे चुकीचे आसा. हांव 100 वेळा सांगला आमच्या लोकांक की हे झालेले चुकीचे आसा, पाणी सोडपा जाय. पण तांची पॉझिटिव्ह भूमिका एकय लेटर अशें आसा जाल्यार तुमी दाखया गोवा गव्हर्नमेंटचे की आमी सिम्पॅथेटिकली ह्या बायचेर आज तुमी दियात. आज हांव तांकां जावन विनंती करता की हे लेटर आसा. वाघबाग आमचो चांगलो मित्र आसा, मराठी आणि कोंकणी अशें हांव उलयना. हांवें टॅक्निकल मुद्दो सांगिल्लो. हांव ताका एक सांगता की जेन्ना एखाद्या राज्याक अशें दिसता की आमी कितें फॅसिलिटी दिवपाक शकता म्हणून तेन्ना तो असो विधानसभेत ते तसो ठराव घेवन तसे गव्हर्नमेंटाक जीआर काडटा. तुम्ही एश्युअर करपाक शकतात आपण आज वचून उलयता. गोंय राज्य एश्युअर करपाक शकता जाल्यार आपण आज वचून उलयता. म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा की हो प्रश्न सामोपचारान मिटपा जाय. एकांगी भूमिका घेवन कांय जावपाचें ना. निमणे पळय आमची गोंयची भौगोलीक परिस्थिती अशी आसा की आमकां कर्नाटक आनी महाराष्ट्राचेर डिपेंड रावचें पडटा आमचे सबंद जलस्रोतां खातीर. बरोबर, तें आमी मान्य करता. आमचे कडच्यान समज कितें करून रावपाचें गेलां आसत तांच्यांनी तें दाखोवं येता. म्हजें म्हणणें अजून अशें. पूण ते म्हणटात की बोर्डाची मिटींग जाली ना आनी दीस वॉज ऑल ओनली एट ऑफिशियल लेवल. राजकीय पातळीर राजे संदर्भांत कितें हालचाली जाल्यात अशें म्हाका दिसना की पॉलिटिकल फुडाऱ्यांनी बाबा लक्ष घालून वतात. जे अधिकाऱ्यां मदीं चलता पळय ते फक्त कागदोपत्री वेव्हार चलतात. पण जेन्ना पॉलिटिकल लिडर्स बसता, जेन्ना स्टेट्समॅन बसता तेन्ना जी चर्चा जाता ती चड म्हत्वाची आनी त्या चर्चेक एक तेन्ना वळण मेळटा. सारकें ह्या आज गोंय सरकाराच्या वतीन तूं तांकां कितें तरी एश्युरन्स पॉझिटिव्ह एश्युरन्स दिवपाक शकता. नाही गोंय सरकाराच्या वतीन हांव इतलें सांगूंक शकता पर्सनली सी आय एम नॉट पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट. रोडार्थान हांव मंत्री न्ही, मुख्यमंत्री न्ही, पण हांव सत्तारूढ गटाचो विधानसभेतलो एक आमदार आसा. बरोबर. एक आमदार येना जाल्यार हांव सांगूंक शकता की ह्या मुद्द्याचेर सरकाराक एक पॉझिटिव्ह मत घेवपाक आमी भाग पाडूंक शकता. की जो पळय डॉमिसिलचो मुद्दो आसा जर तांचें पुनर्वसन करतना तो आमकां लागना अशें आमच्यांनी म्हणूंक जायना. ही म्हजी प्रामाणीक भूमिका. थंय कितें तरी कन्सेशन आमी तांकां दिवंकूच जाय. आमचें कमिटमेंट आसा तें पयलीं सुद्दां कोणें गव्हर्नमेंट निमणें कंटिन्यू म्हजें आयलें आनी फाल्यां आनी कोणाचें आयलें आनी परत दुसऱ्याचें आयलें म्हणून आमची जबाबदारी आमी झटकुपाक शकना. पण जेन्ना सरकार म्हणून एक हें चलता पयलींची कमिटमेंट आसली तर ती पाळपा जाय. ही भूमिका तुम्ही सरकारा कडच्यान मान्य करून घेतलाय. हांव म्हजे प्रयत्न करतलो 100% की ती मान्य करपाक जाय. कित्याक हातून कोणाचें हें आय एम एब्सोल्युटली हॅपी विथ इट. ऑन द कॉन्ट्ररी आय वूड रिक्वेस्ट मिस्टर वाघ बाबाक हांव रिक्वेस्ट करता की 18 तारीखच कंट्रोल बोर्डाची मिटींग करपाक जाय अशें ना. आनी कंट्रोल बोर्डाच्या मिटींगेत फक्त अधिकारी असतात अशें ना. तुमचे जलसंपदा मंत्री आसतले, आमचे जलसंपदा मंत्री आसतले, तेन्ना पॉलिटिकल डिस्कशन सुद्दां थंय जावपाक जाता.
प्रश्न असो आसा की लास्ट टाइम जेन्ना हो डिस्कशन जाले तेन्ना सिम्पॅथेटिकली हो प्रश्न कॅबिनेटा समोर नेतले अशें तांचे लेखी आश्वासन आसा आनी हें आश्वासन करून आतां 1 वर्स जालें. 1 वर्सात तेजे कितें तरी जावपाक जाय आशिल्लें न्ही. गव्हर्नमेंट कोणाचेय असो. आज जशे तुम्ही म्हणटात की 18 जानेवारी मेरेन रावपाची गरज ना, जाय जाल्यार तुम्ही ताज्या की पयली मीटिंग घेवपाक शकता. हांव तुमकां एश्युरन्स दिता, तुम्ही जेन्ना डेट दिता एक्सेप्ट तांचे कितें कार्यक्रम वगैरे असल्यार ते बाजूक दवरात. तुम्ही एक 2-3 डेटा नेक्स्ट 2-3 डेज भितर दियात. हांव राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्याक गोवा हाडपा हें करता. गोंयाक हाडून मीटिंग करपाची तुमी हांव सांगता म्हाजी तयारी आसा. आणि हांव कितले वेळा गेला, माझे भाशण आसा की गोवा राज्याचे आज पाणी ना, तैसे लोक एफेक्ट जाता. हे माझे भाषण विधानसभा विल यू टेक दिस क्यू अँड मूव अहेड इन दिस, कारण अख्खे गोंय पळयता ह्या सगळ्या विशयाकडे. डेफिनेटली बिकॉज वॉट आय फील इज, see, though we are politicians, we should not behave like politicians. This is a very critical time which demands that you should behave like a statesman. Correct. हांगा प्रश्न फक्त गोंय एक राज्य आणि महाराष्ट्र एक राज्य अशें ना, संबंद भारतभर उदका वयल्यान ही झगडीं जाल्ल्या. बरोबर. आनी कोण तरी ती सामंजस्यान सोडयना तो मेरेन ती सुटप हें खूब कठीण. एकांगी भुमिकेन कांयच जावपाचें ना. आनी मूळ मुद्दो आसा तो राजकारण्याक उदक मेळपाचो न्ही. बरोबर. मुद्दो आसा तो शेतकऱ्याक उदक मेळपाचो. बरोबर. आनी शेतकरी सदांच आपलें पोट तो हातीर घेवन जगता. नुकसान दोनूय कडच्या लोकांचें जाल्लें आसा. आतां सुद्दां तांणी जें कितें केलां ताच्या खातीर नुकसान हेवटेच्या शेतकऱ्यांचें जालां. निमणें कितें आसा की म्हजी आवय म्हाका जेवपाक घालना म्हणून दुसऱ्या आवयचो गळो दामप हेंय बरोबर न्ही. राजन बाब, दोन्ही राजकारण्यांनी खंय तरी पॉझिटिव्ह भूमिका दाखयल्या. हय, तुमकां दिसता हातूंतल्यान मुखार वचपाक जाय हो प्रश्न? आता हो प्रश्न मुखार व्हरपाक दोन्ही राजकारणी जे आसा दोन्ही राज्यांतले तेंच्यांनी जर निश्चितपणान आनी प्रामाणीकपणान जर पुढाकार घेतलो जाल्यार ह्या दृश्टिकोनांतल्यान थोडो आमकां एक दिलासो मेळोंक शकता. सध्या जी परिस्थिती त्या भागान जी आसा, लोक आयकतले फाल्यां ह्या राजकारण्यांनी समजा ही भूमिका घेतली आणि ह्या राजकारण्यांनी समजा फाल्यां मिटींग बेगीन जाली आणि तातूंतल्यान खंय तरी एक कॉन्क्रीट आश्वासन गेली, लोक आयकतले. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की त्या दिसा जे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्ले, मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलाले की 2 दिसान आपूण प्रश्न सोडयता म्हणून महाराष्ट्राच्या, म्हणजे तुमकां कितें तें आश्वासन दिता, तुम्ही जे धरणे धरला ते फाटी घेया म्हणून. पूण ते लोकांनी आयकूंक ना. म्हणजे लोकांक कितें आसा की लेखी आतां तांकां जाय, कितें जें जातलें, कितें तुमी जे आमकां दिताले आश्वासनां ती लेखी दियात, अशा प्रकारचो तेंचो हट्ट आसा. दिवगो तुमकां दिसता लोक आयकतले तुमची ही पॉझिटिव्ह सिग्नल दिल्यार लोक आयकून फाटी सरतले काय लोक तुमचे आयकुपाची मनस्थितीत नात? आज कितें जाला, 1 वर्सा पूर्वी आश्वासन आशिल्लें की आमी सिम्पॅथेटिकली हाचेर विचार करतले म्हणून. आज तुम्ही लेखी दियात की आम्ही सिम्पॅथेटिकली विचार करतले म्हणून एक लेटर दियात. हांव लेटराचेर तांकां सांगता, कारण कोणाची नुकसान करपाची वृत्ती ही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याची ना आणि आम्ही त्यांच्याकडे गोव्याचो शेतकरी म्हणून पळयना. हांव तुमकां आजय सांगता, जे तालुक्यात हे पाणी वता हो तालुको सावंतवाडी संस्थांचो भाग आशिल्लो आणि पोर्तुगीजांचो ज्या वेळेला करार जालो तेन्ना हे 2 तालुके गेला. नाजाल्यार आम्ही आज सुद्धा आमचे सगळे नातेवाईक थंय रावता, सावंतवाडी संस्थान आणि सगळे ते सावंतवाडी संस्थांचे सरदार आशिल्ले. बरोबर. म्हणून हो आम्ही केन्ना ह्याच्याकडे अशें पळयना. पण म्हाका एक सांगात, तुमकां फाल्यां गोंया कडच्यान कॉन्क्रीट फक्त लेखी एश्युरन्स जाय की सहानुभूतीन व्होन ह्या प्रश्ना कडेन पळयतले अशें जाय. आज कॉन्फिडन्स आसा की लोक फाटी सरतले. हांव सांगता आजय दियात तुमी सरकारान कडेन पत्र. हांव आज तांकां सांगता मागे घेयात म्हणून. पण ते म्हणटात तुमच्या मुख्यमंत्र्यान सांगितल्यार ते आश्वासन गोव्याच्या मुख्यमंत्र्याचेर बंधनकारक ना, म्हणून गोव्याकडून आमकां आश्वासन जाय. आणि मुख्यमंत्र्याक त्यांनी तेच सांगिल्लें. आणि आमचो मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता, आमचे सन्मान्य मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की तुम्ही मागे घेयात म्हणून, तेन्ना आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा, आमकां तुमकां पाणी दिवपाचें आसा. आणि हो 2 राज्याच्या भितरलो प्रश्न बिलकुल ना. आज प्रश्न असो आसा की महाराष्ट्र शासनान तांचेर जबरदस्ती करपाची का, तांकां अशें केल्यार मोठी मोठी आंदोलनां तुम्ही पळयात. आज आंदोलनाचे 2 राज्यांचो प्रश्न न्ही, हो फक्त त्या शेतकऱ्यांचो प्रश्न, तांचे पुनर्वसन जावपाक जाय. आमी 2 राज्यांचो प्रश्न करून तो प्रश्न चडार घालता. आमी खंय व्हेला थंयचे जे शेतकरी आहात तांकांच चिंतून तांकां रस्त्यार उबे केल्यात न्ही. नॅचरली तो आतां 2 राज्यां मदलोच प्रश्न जालो. नुकसान जे जालें ते ह्या राज्यांतल्या शेतकऱ्यांचें एक सांगता, जे हो शब्द हांव म्हज्या एमएलएशिपचो राजीनामा हांव तुमकां म्हणना, हांव कदाचित दीपक केसरकरा म्हणना कित्याक दीपक भाईक आमी वळखता, तो तसो खूब सॉफ्ट आनी संयमी नेतृत्व ताचें. हांवें राजकारणी म्हणजे आय हॅव नॉट पॉयंटेड हिम, ताच्या भायर बाकीचे खूब राजकारणी आहा कोकणांत, जे चिंतयतात. कोकणांत खूब जाण आसा की जांची सत्ता तांच्या परस चड चलता.
ही इज नॉट इन डायरेक्ट पॉवर लायक मी. राजन बाब तुम्ही हे ऑब्झर्व केला जे तथागत म्हजो आता सवाल आसा की कोकणातले जे सध्या तथाकथीत फुडारी जे मंत्रिमंडळान आहा तांणी कितें केलां हाजेर? तुमचो रोख डायरेक्ट आसा. म्हजो डायरेक्ट रोग आसा. जे कोकणचो स्वताक लिडर म्हणटा त्या मनशान कितें केलां? ऑपरेशन सुटपा जाय म्हणून तो आमदार म्हणून झगडटा. तुम्ही झगडटा, वरिष्ठ फुडारी झगडना, जे घडये तुमच्या विरुद्ध असतात. तांचे म्हणजे तांच्या पक्षाचे अशें म्हणना. तुमच्या पक्षाचे आनी तुमचे विरुद्धय आसतले राजकीय हातूंतल्या. तांकां ऑन बोर्ड हाडपाक तुम्ही कितें करपाक शकता? म्हाका एक अशें सांगचें आसा की खंयच्याय परिस्थितीत हो प्रश्न म्हाका राजकीय करपाक कितें इंट्रस्ट ना. म्हजो इंट्रस्ट आसा लोकांचे भितर. तांचे प्रॉब्लेम जेन्युइन आसा. आज गोव्याक जे पाणी जातले त्या पाण्याचेर ड्रिंकींग वॉटर तुमच्या सिटीक वतले, तुमचें इंडस्ट्रियलायझेशन जातलें, तुमच्या शेतकऱ्याक पाणी मेळटलें. ते आमचे सुद्धा भाव आसा, तांकां हे पाणी मेळपा जाय. परंतु ज्या लोकांनी त्याग केलो, लेट मी कंप्लीट, ज्यांनी त्याग केलो, ज्यांच्या त्यागामुळे हे पाणी हांगा येता, तांच्या लोकांची तुम्ही याद दवरपाक जाय. इतलें म्हजें सांगणें आसा. म्हणून हाच्यातून पॉलिटिकल मायलेज म्हाका नाका. त्या शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम जेन्युइन आसा ते सोडोवपा खातीर आज माणुसकीचो एक स्टँड घेवपा जाय. तो स्टँड तुम्ही घेतले की ना घेतले इतले म्हाका राज्य सरकार तयार कांयच हरकत ना. स्टँड घेवपाक कांय हरकत ना, तयारी आहात. खंय तरी एक मुद्दो तुम्ही उलयतना एकदां मांडिल्लोय बी की हांगा काँग्रेस आनी थंय हांगा भाजपान थंय काँग्रेस, हाका लागूनय तुगेलो प्रश्न निर्माण जाल्यात. दोन फुडारी हांगा आसात, दोन्ही हांगा आसात. अशें कांय ना. कर्नाटकांतलो आतां पळय तिळारीचो भाजपाचो कांयच जायना, तो कांय जायना. थंय ते आपल्या सिटीचेच इंटरेस्ट पळयतात. आतां कितें जाल्लें आसा की खंयच्याय परिस्थितीन गोंयान जे सरकार आतां येयल्लें आसा तेका खंय तरी कोंडीन पकडपाचो एक हो यत्न आसा. आनी हय म्हाका जाल्यार दिसता. आनी तेका लागूनच हो प्रश्न जो आसा तो चिगळपाचो यत्न जो आसा बिलकुल ना. अशें प्रूव करपाचें राष्ट्रवादी करना, काँग्रेस बी करता आसतली ना. हे पळय, हांगा राष्ट्रवादी, बीजेपी, काँग्रेस हे तुम्ही मनातून काढून उडयात. आज तुम्ही तांकां न्याय दितले का दिवचे ना. एक केरकर बाबनी अशें सांगपाचें की आमी हांकां न्याय दितले नाय तर दिवचे ना, आणि ते आमी तांचे मत म्हणून ताचेर गृहीत धरता. बाकीच्या चर्चेक आज कितेंच मतलब ना, कारण घरात तांची गेली, गावात त्यांची बुडल्या, देवळात त्यांची बुडल्या. आज त्यांच्याकडे शेती करपाक जमीन ना. मागीर त्यांनी जगपाचे की मरपाचे हे तुम्ही सांगात. आणि तुमका हे पाणी जाता तेन्ना बॉल इन गोवा गव्हर्नमेंट कोर्ट. किती कॉन्क्रीट सांगपाक कितले दिसां भितर सरकार कॅन रिस्पॉन्ड? ऑल्दो आय हॅव सेड that you cannot put the entire blame on Goa government. Still we maintain that we have our sympathies with the farmers. कितली फास्ट गोवा गव्हर्नमेंट रिएक्ट जावपाक शकता हाजेर? हे कितें सरकारच्या वतीन हांव तुका सरळ हें सांगूंक शकना, बिकॉज आय एम नॉट पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट. बरोबर. पण म्हाका अशें दिसता लायक बिंग इन दी रुलींग पार्टी, कळ्ळें न्हय, की वी कॅन फायंड अ वे. 9 वर्स लागतली रिएक्ट जातले सरकार. 9 वर्स लागचे पयलीं सरकार रिएक्ट जातले. म्हाका एकच गोष्ट लास्ट वन आय टेल यू. Maharashtra government gets 23% of the water and 20% jobs we have already given, and out of 77% jobs you are not given a single job. That should be brought on record. फायनल कमेंट. हय, हांव एकूच म्हणन की जे सध्या साळ पंचायत जे आसा, साळ पंचायतीन जे लोक रावतात, पुनर्वसित लोक, त्यांच्या कडेन गोवा सरकारान सहानुभूतीपूर्वक पळोवन तांकां रोजगार दिवपाचो. बाकीच्या लोकांक रोजगार जर दिवपाक गेले जाल्यार हांगा गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न निर्माण लास्ट वर्ड आय विल टेल यू. इट इज in proportion. We don't say that at one time you absorb everybody or you give them alternate one time settlement. खंय तरी न्याय दिवचो हो मुद्दे, ही महाराष्ट्राची मागणी आहा. विष्णू बाबान कितें जालां, 9 वर्स सोंपचे पयलीं तरी सरकार पॉझिटिव्हली रिएक्ट जातलें, आनी ते पॉझिटिव्हली जर रिस्पॉन्ड जाले जाल्यार आंदोलन फाटी घेवपाक आमी लायतात अशें दीपक बाईन हांगा आश्वासन दिलां. राजन बाब म्हणटात की साणांतली लोकांक जॉब दिवपाची जबाबदारी सरकारान घेतल्या. आतां सगळ्यांक दिवपाची भानगडीक पडची न्ही. इतल्याचेर आमी आयची भासाभास पॉझिटिव्ह भासाभास जाल्यार कांय कॉन्क्रीट सजेशन्स आयल्यात आनी कांय कॉन्क्रीट एक वाट मुखार वचपाक मेळ्ळ्या. तुमी तिगी जाण आयले आनी इतली बरें मतां मारली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात स्टुडंट मिडिया. नमस्कार.